सुंदर सोबीत गोंय आमचे पर्यटना खातीर संवसारभर फामाद. पूण हालींसरा दिसपट्ट्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंय फामाद जाला. अपघात, चोरी, घरफोडी, खून हे गोंयकारां खातीर आतां सदचेंच जाला. बाळास्तरी अपघात, सूचना सेट प्रकरण आनी आतां आजगांवचे घर पाडपाची घडणूक मनीसपणाक लज्जेक घालपा सारकीच आसा. गोंयांतल्या ह्या वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर गोंयकार कितें म्हणटात पळयात. Goa is like becoming another banana republic. The crime rate in Goa is just increasing every day. कोणाच्या घरात, कोणाच्या घराचेर, कोणाच्या भुरग्यांचेर, कोणाचे फ्रेंड सर्कलान आनी कोणाचे मर्डर रेप अशे केसीस वाडत आसा. पुलीस कॅनॉट बी ब्लेम फॉर दिस. इट इज आवर सिस्टम आणि आम्ही लोकूच आमकां ब्लेम करपाचे अशें म्हाका दिसता. People who are involved in crimes should be taught a lesson so that other people follow this example. The crime rate in Goa is just increasing every day. You can say Goa is like becoming another banana republic. It can be mostly because everyone today wants to reach the top. First it used to take around 10 to 20 years, but now with the youngsters wants to reach there very easily without taking any much effort. Second, the law is not that strict. Now we just heard about supercar accident in Pune, which was driven by a minor. Okay, he created nuisance in which there were deaths, and punishment that he got was to write an essay because he was a minor. The same incident happened in US, and that child was given 25 years life imprisonment. So that is the difference. So if you commit a crime like robbery in the Arabic countries, they cut your hand, whereas here you just have to bail and go out. Sometimes it becomes twisted, they twist the facts. So the law has to become a big strict here, and the people who are involved in crimes should be taught a lesson so that other people follow this example. In today's case also, most of the police, they wait for you to commit crime so that they can punish you. Rather than helping you, they should prevent you from committing crimes. So there is somewhere where I feel we are lacking. And it's become a false world today with Instagram and Facebook showing that every other person is having a great time. These are all false social platforms, and other people tend to mimic them, okay, mimic those reels and go into this same this fashion. It's become a fashion now. So somewhere we have to make a law strict if we want a good future ahead for the youngsters of our country. म्हणजे आताच्या भुरग्याक कायद्याचो भंय असो उरोंक नासलो असं तुमचें म्हणपाचें. येस मॅडम, तशेंच जालें न्हू. ओके, कितें तुवें एक क्रायम केली, फाल्यां यू जस्ट हॅव टू गो पांय पडोंक जाय पुलिसाक, मागीर तुजो कावन्सिलर येतलो थंय, मागीर तुजो MLA फोन मारतलो, एंड द रियल जस्टीस इज नॉट सर्वड. ओके, सो जेन्ना एक भुरग्यान कितें एक मिस्टेक केली, along with that person who has committed the crime, other people should think twice about thinking about doing that crime. So that is what, as everywhere food adulteration asa, even garbage at certain places, it's a crime to throw garbage. Over here you are freely throwing garbage, there are no rules, nothing. So every kind of crime here, okay, gives you spurti dita to commit a bigger crime. So if it is nipped in the bud during that time, people will not commit crimes. Even small crimes should have a punishment, and big crimes should have a better punishment. जशें तुमी म्हटलें की खरेंच गोंयान क्रायम रेट वाडलेलो आसा, आनी आमी पळयतात की प्रत्येक भागात गोंयांतल्या खंय ना खंय कसली ना कसली आमी एक क्रायम पळोवंक वयता की कोणाच्या घरान, कोणाच्या घराचेर, कोणाच्या भुरग्यांचेर, कोणाच्या फ्रेंड सर्कलान आनी कोणाचे मर्डर रेप अशे केसीस वाडत आसा. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की एक आवय म्हणून आमी जेन्ना पळयता की आमच्या स्कुलांतली भुरगीं आमची स्कुलाक वयता ती घरा बेगीन पावतली, टायमार पावतली काय ना, जावं तांकां कोणी किडनॅप करीत म्हणून एक आमच्यान एक मनान भंय आसा. दुसरें म्हणटा पळय तें आमच्या सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा
की ताणे एव्हरी मंथ जावं एव्हरी वीक एक रिपोर्ट घेवचो पुलिसां कडसून की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंचो कसो वेव्हार आसता, तेंचें पेट्रोलिंग कितलें आसता, रातचें पेट्रोलिंग, दिसाचें पेट्रोलिंग, स्कुलां कडेन तेंचे पुलीस आसता का ना पळय तें हें पळोवपाक तें खूब गरजेचें आसा. सीएमान हाचेर लक्ष घालुपाची गरज आसा. तशेंच आमचे पुलिसांनी आपलें काम ते आजून बरें करतात नो डावट, पूण आनीक तेंच्यांनी एफर्ट घालपाची गरज आसा. कित्याक आमी पळयता की प्रत्येक फॅमिली मदीं कितें ना कितें प्रॉब्लम्स क्रिएट जातात, ताचो असर भायर जाता ना, ताची दुस्मानकाय काडटात भायर लोक. आनी आमी अशें बी पळयता की भुरग्यांक आमची एक बरी देख दाखोवपाक जाय, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते फॅमिली कडसून स्टार्ट जाता. प्लस सोशल मिडियाचेर जेन्ना भुरगीं चड इनवॉल्व जाता, सोशल मिडिया वरसून एक क्रायम रेट शिकतात भुरगे, तेन्ना आवय बापायन हाचेर लक्ष दिवपाची चड गरज आसा की मोबायलाचो युसेज भुरगीं कितली करता आनी कशी करता पळय ती. हातूंत हांव म्हाजें अशें म्हणणें आसा, आमी टुगेदर म्हणजे पुलीस, प्रशासन आनी फॅमिली, आवय बापूय, तर हेंकां सगल्यांक जर आमी एक एकठांय जाय जाल्यार वी कॅन फायट अगेन्स्ट द क्रायम. एज अ क्रिमिनल लॉयर इतकी वर्सां हांव प्रॅक्टीस करतां व्हडल्यो क्रिमिनल सेशन्स ट्रायबल मॅटरी. म्हाजे अनुभवान पयलीं म्हणजे लोकां कडेन सगळ्या आतां सोसायटीन पयसो आसा. लोकांक दिसता की आपूण फायनान्शियली सावंड आसा, कितेंय करीत जाल्यार आपूण बऱ्यांतलो बरो एडवोकेट काडटलो, आपल्याक बेल करतलो, अशे तरेन एके तरेचो बूस्ट आसता की आपले फायनान्शियली सावंड आसा, आपूण कितेंय केल्यार सुट्टलो भितर कसो. दुसरी गजाल, कोणाचे खंय नाल्यार खंय पॉलिटिकल कॉन्टॅक्ट्स आसता. अशें दिसता की आपूण पॉलिटिकल प्रेशर हाडटलो आनी पुलिसांक खंय तरी प्रेशरायज करतलो आनी कितें तरी करून आपूण कसो तरी ऑफेन्स केल्यार पचयतलो. अशें एक लोकांक पयशा खातीर नेट आसता पळय, ते पयशांच्या नेटा खातीर लोक कितें मुवमेंट करून ऑफेन्स करपाक करेज डेव्हलप करता. दुसरी गजाल, खंयचे पुलीस स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले जाल्यार विटनस जाय. हे क्रिमिनलांची दहशत अशी जाल्ली आसा की नॉर्मल मनशाक विटनसूय रावपाक भंय दिसता खंयच्याय मॅटरीन, की बाबा समज बेल जाली तेंची एक्युजांची जाल्यार फाल्यां विटनसाक आपल्याक त्रास करीत काय ह्या भयानूय कितक्योश्योच केसी वीक जाता विटनस ना म्हणून. आनी क्रिमिनलांक कितकेशेच कन्विक्शन मेळूंक जाय पळय त्या केसींनी कन्विक्शन ऑफेन्स करूनय मेळना, कित्याक विटनस ना म्हणून. तिसरी गजाल म्हणजे आमची ट्रायल करपाची जी सिस्टम आसा कोर्टान पळय ती लेंथी प्रोसेस, तो ताका 7-8 वर्सां लागता. त्या 5-6 वर्सांक बेल जावन तूं भायर आसता. सो त्या 5-6 वर्सांक तुका आनीक ऑफेन्स हो एक केला पचलो, सो आनीकूय केल्या पचतलो अशें दिसून त्या पिरियडाकूच तूं बेलीर आसतना आनी केस चालू आसतना 3-4 ऑफेन्स करता, म्हणून तो क्रायम रेट वाडला. दुसरी गजाल मेन म्हणजे आता मायग्रंट पॉप्युलेशन इतके गोंयान वाडला. आता पॉप्युलेशनाक सगळ्यांक वोट्स आसा, सगळ्यांक कोण तरी पॉलिटिकल गॉडफादर आसा आनी खंय तरी सगळ्याकडे प्रेशरान ते लॉचे कितें आसा एक्शन घेवंकूय पुलिसांक फ्रिडम मेळना. कितकेशेच पुलीस क्रायम रेट दिवंक सोदता, एफिशियंट पुलीस ऑफिसर्स आहा, पण सर्कमस्टन्शियली प्रेशर तेंचेर इतको आसा, विटनस ना, हे ना, हेच्या कारणां खातीर तेंकाय बाबड्यांक त्रास जाता आनी खंय तरी कमी पडटा. सो पुलीस कॅनॉट बी ब्लेम फॉर दीस. इट इज अ सिस्टम आनी आमी लोकूच आमकां ब्लेम करपाचे अशें म्हाका दिसता. जे आमचे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आसा, पुलीस, लॉयर्स, तशेंच क्रायम ब्रांच जे आसात, तुमच्या मते तेंच्यांनी कितें इम्प्रूवमेंट करूंक जाय अशें दिसता? मे बी थोडा पुलीस स्ट्रेंथ एक एक्स्ट्रा जाय पडत आनी कमी पडटा जाय पुलीस ऑफिसर्स सगळ्याक. आता तरी रिक्रूट PSIs बी केल्या, सो आता आनीक मातशें डेव्हलप जातले. पण आ पुलीस आर वेल ट्रेन्ड. कोण म्हाज्या नदरेन पुलिसांची इनएफिशियन्सी खंय ना. पुलीस आर वेल ट्रेन्ड आनी ते प्रयत्नूय करता जाता तितको क्रिमिनल ऑफेन्स कमी करपाक. आता क्रायम रेट वाडला कित्याक दिसता आमकां जाणा, आता ड्रग्स केशी क्रायम रेटाच्या सेन्ससान घेतल्या. सो बॉडीली ऑफेन्स व्हडले वाडूंक ना, पण ड्रग्स बिझनेसाचो ड्रग्स रेडी सुबेज जाल्यान त्यो क्रायम सेन्ससान घेतल्या म्हणून आमकां क्रायम रेट वाडला कसो दिसता. पण गोंया पुलिसान क्रायम ब्रांच आसूं जावं बाकीची सगळी पुलीस स्टेशनां आसूं एफिशियंटली काम करता. तशें काय हें ना, कळ्ळें न्ही, तेंची ड्युटी ते सारखे करता. पण खंय तरी सर्कमस्टन्सीसूच अशें आसा की तेंचे खंय ह्युमन रायट्स आसा, कितें आसा, तेंकाय कितें एक्शन घेवंक स्ट्रॉंग मेळना. सो तेंकाय ब्लेम करूंक आमी शकना, कित्याक आतां पुलीस म्हणटकूच इजी टार्गेट जाता सगळ्याक, कळ्ळें न्ही म्हणून.